साल्वार जावप म्हणजे कितें? वो परत जल्म घेवप. बायबल म्हणटा सर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक तुवें परत जल्म घेवंक जाय. परत तुजांनी परत जल्म घेवप आनी साल्वार जावप, क्रिस्तांव तुजो सोडवणदार म्हूण घेवप. हाची म्हणून न्हय फकत पातकाचें मागणें करप, तुजी पातकां बोगसून घे, इगोर्जे वचोंक सुरू कर, थोडीशी बायबल वाच आनी थोडो बरो वावर कर. ताचे परस चड ओदीक. आनी हांव खरेंच चिंता जायतो लोक चिंता म्हूण की क्रिस्तांव जावप म्हणजे ह्यो सगळ्यो वस्तू तुवें आतां करूंक जाय ज्यो आदीं कोत्तलो त्या परस बऱ्यो आसात. आनी तूं बऱ्यो वस्तू कोत्तलो पूण तूं त्यो करचो ना कित्याक तो तुजो उपकार म्हूण. तो तूं कोत्तलोय कित्याक तुका एक नवो स्वभाव आसा आनी तेंच तुका करूंक जाय. एक नवो स्वभाव. जर कोणूय मनीस क्रिस्तान आसा तो एक नवो स्वभाव. पोरण्यो वस्तू सोरोन वेतात आनी सगळ्यो वस्तू नव्यो जातात. आतां हांव चिंता उमेदीची वस्त ते स्वभावाची. ही जायते पावटी लोक सोजमना आनी तांकां आडकोल जातात आनी तोचबीत केल्यार पासून जिवंक क्रिस्ताचें जिवीत. नवो स्वभाव जो देव आमकां दिता तो कुडी मोडे रिगलोलो आसा. एक बी घेवन ते मातयेन लोटलेल्या परी म्हूण समज. आमी मातयेन थान येतात, आमी मातयेनूच परत वेतनी आनी देव आपलो स्वभाव आपली उर्बा घेता आनी ती आमच्या कुडीन मोदें घालता. आमचे कुडींत तर तुज्यान म्हणोंक जाता परत जल्म घेतोच तुका आनीक स्वभाव मेवता. तो एक नवो स्वभाव पूण तो दुसरोच स्वभाव म्हणटोच तुका केन्ना आपूण दोग मनीस अशें दिसता. तुका तें करूंक नाका तरी तुका करूंक जाय, वो तुका करूंक जाय तुवें तें करूंक पावना आनी तूं घुस्पता आनी मागीर केन्नाय देंवचार तुका फोटी मारता आनी म्हणटा वय तुजो साल्वार पासूंक जावना. पूण पवित्र आत्म्या सांगता वावरूंक जाय आनी त्या नव्या स्वभावाक देवाचें उतर बरोवंक. मागणें एकचार देवा थाय. मागण्यांक चडूच पवित्रपण दिनाका, तें फकत देवा थाय उलोवप, ताचे लागीं उलोवप. तूं मागणें कोत्ताना तुका एक पवित्र तालो हाडूंक नाका. तूं असोच देवा लागीं उलोयताय कित्याचेरूय आनी सगल्याचेरूय. परत जल्म घेवप म्हणजे तुका आतां तुजो ल्हान जिविताचो पवित्र रूम आसा अशें न्हय की आयताराचो सकाळीं तूं भायर सरता एका वराक आनी उपरांत तो ती कुशीन दवरता फुडलो आयतार येतोच. जेन्ना तूं खरेंच परत जल्म घेतलोलो खरेंच तूं देवाक तुज्या पुऱ्या जिवितान आक्रमण करूंक दिताय. आमेन. तुजें पुरें जिवीत. हांवें जायतीं वर्सां सारलीं एक धर्मी क्रिस्तांव जावन आनी जरी हांवें परत जल्म घेतला हांव सत मानता म्हज्या काळजांतान हांव तेन्ना मेली स्वर्गार वचपाची. हांव खरेंच सत मानता की म्हजी गोवायकी ती बरी नासली. दुंचाचे परिणाम हाडूंक एका सारक्या मार्गान तांणी मागोंक म्हाका जाय आसलें तें. तर आमी क्रिस्ताक घेतल्या उपरांत आमकां एक मिनिस्ट्री आसता. सगळ्यांकूच आसता एक मिनिस्ट्री मागण्याची आनी एक मिनिस्ट्री एकठांय हाडपाची. आनी मिनिस्ट्री एकठांय हाडपाची उक्तापी जाता चड करून आमी फकत नमुने जाल्यार आमी वेतात. जेन्ना तूं परत जल्म घेताय त्यो तुका एक नवें कालीज दिता आनी तो तुजे भितर आपली उर्बा घालता. तुका एक नवें मनूय मेवता. रोमकार तांकां म्हणटात मन उर्बेचें. कोटा तुका आजुनूय कुडीचें मन आसा. बायबल म्हणटा आमकां क्रिस्ताचें मन आसा. तर आमी हांतून आसात जुंय आदीं आमी पाप करून मोजा करी आनी आमकां कांयच पडोंक नासलें पूण आतां आमकां नवो स्वभाव मेवला आनी अकस्मात जेन्ना आमी वायट वस्तू कोत्तात आमकां त्रास जाता. तर आतां आमी कितें कोत्तेली? बरें आमी नव्या स्वभावाक खावयतली आनी पवित्र आत्म्या सांगता वावुरतली. तो नवो स्वभाव मजबूत जायसर पोरण्या स्वभावाकीन आनी मजबूत पोरण्या स्वभावा परस. आमेन. देखूनच आमकां देवा थाय वो प्रवास करचो पडटा. आमी ताका आमची चाल देवा बरोबर म्हणटा आनी म्हाका अजाप दिसता इतलीं वर्सां हांव क्रिस्तांव जावनूय जेन्ना हांव परत म्हज्या प्रवासाचेर नदर मारता. तूं जाणाय जर तूं फकत थोडीच वर्सां तुवें परत जल्म घेतला जर तूं आजुनूय तुका प्रवासाची म्हायती ना पूण तो जेरूल एक प्रवास. आनी बायबल म्हणटा देव आमकां बदलता. आमी उतर शिकयतात देव आमकां बदलता व्हडपणांतल्यान व्हडपणाक. जसो तूं क्रिस्ताक घेता देव तुजे भितर बरो वावर सुरू करता आनी तें तो पुरें कोत्ता. शेकी सोंपयतलो. देव तुका केन्नाच सोदचो ना. जर तूं ताका केदीन सोदिनाय तर जाल्यार तूं पावोंक शकता
तुका जाय त्या जाग्यार. जेन्ना तूं परत जोलूम घेता तुका मेवता एक बी. तुजे उर्बेन तातूंत देवाचें सगळें आसा. तूं म्हटलेल्या परी देव रुपनांत गुरबेज जाताय. तूं जाणूय चडश्यो गुरबेज वस्तोऱ्यो सुरवातेक म्हणटात हांव गुरबेस्त आसा. लोक म्हणटात तूं गुरबेज दिसना. ते बरी घडटा तूं नवे क्रिस्तांव जातोच म्हणजे तुज्यान कोणाकूय सांगूं येता ती बरी वोस जाता. पूण ती घडयेक चिंतली वय पूण तें म्हाका जबाब दिसना. तूं साल्वा जाल्ल्या परी दिसना. आनी पूण म्हाका दिसता तुवें नवें जोलूम घेतलो तुका अजाप आनी थावें जातालें. तुका फकत हुकूम मेलो ना इगोर्जे वचोंक दर आयतारा, पूण तुका एक नवो सैम मेवता. तूं नवो मनीस जाता. देव तुजे भितर येवन रावता. शक्ती तुका मेवता. सगळें तुज्या जिवितांत बदलूंक शकता. एकूय भाग ना जातून तूं जोयत व्हरोंक शकना. म्हज्यान वचोन एक म्हयनो म्हज्या गॅरेजीन बसों येता पूण हांव मोटोर जावची ना. आनी तुज्यान वचोन इगोर्जेन बसों येता जेजू परत येसर आनी ते केदींच क्रिस्तांव करूंक ना. क्रिस्तांव जावच्याक तुवें खरेपणी क्रिस्ताक तुज्या काळजान घेवंक जाय. बायबल म्हणटा तुवें काळजान सत मानूंक जाय आनी तोंडान गोवायकी दिवंक जाय की जेजू दोनी देव म्हूण. जेजू खुर्सार मेलो आमचे पासत. एकलोच पूत देवाचो खरेपणी देवूच मनशा कुडीन आयलो. सारकें जिवीत जियेलो. आपल्या शिसांक शिकयलें. खुर्सा चडलो. आमच्या पातकांक लागून मेलो. आमची सगल्यांची सोजा घेतली की दर एक मनीस जो ताका सोत मानता ताका सासणाचें जिवीत मेलोंक. आनी जर तूं तें सोत मानता आनी तूं तयार आसा म्हाका दिसता तें तुज्या तोंडान गोवायकी दी जे एक पातकाच्या मागण्या परस व्हड. म्हाका दिसता जर तूं खरेंच सोत मानता तुका खरो विस्वास आसल्यार चड आगोत त्या विशीं ओगी रावंक गोवायकी दिनासतना. देखून हांव लोकां सांगात तुमी आसा थंयच थान मागणें कोत्ता. जांकां जाय आयज रात्री किस्ताक घेवंक. तुवें केन्नाच थारावो घेवंक ना. कोडीक तूं एक सोयरे कशें कोणा सांगाता आयला. कोडीक तूं टीव्हीर पळोवंक आयला. तुका फकत पोरशी येवन पळोवंक जाय कशें दिसता तें. तूं जाणूय कितेंय जावं. जें कितें देव उजार कोत्ता तुका हांगा हाडूंक तें म्हाका बरें लागता. मुखेली खबर ती तूं हांगा आसाय. आनी फकत बिल्डिंगान बसोन आमी हांगा शो करूंक येवंक ना. हांव हें एका काराराक लागून कोत्ता आनी तें कित्याक हांव मानता देवाचें उतर मनशाचें जिवीत बदलता म्हूण. गेल्या 30 आनी 4 वर्सांक हांव पुरायेन खोलायेन आत्मिकायेन बदलल्या कित्याक हांव हें शिकलें आनी म्हजें जिवीत ते परी मुदार केलां. म्हणटोच जर तुवें केदांच क्रिस्ताक घेवंक ना वो घडयेक तूं तोच बीत कोत्ताय देवाची सेवा करूंक आनी तूं फकत सगळो धर्मीक भार तुका धरूंक चडसो लागता आनी तुवें चिंतलें बरें हें चलचें नाय चड आगोड आनी तूं निसरलो आनी खरेंच सत मानता कोणें एक पावटी जेजूक घेतला आनी मागीर ताका किकोंत करूंक तोच बीत कोत्ता तो ओदीक निजारशी कोणें ताका घेवंक ना. कित्याक जेन्ना तो नवो सोम तुका ना जातोच तूं पातकान आनंद घेता. पूण एक पावटी तो नवो सोम घेतोच तुका केदींच पातकान आनंद घेवंक जायना. आनी मागीर हें धरून हांव मानता आनिकूय आसा वेता थंय आमकां दिसता आमकां खात्री आसा हांगासरूय जेजू मरोंक ना तुका धर्म दिवच्याक. जेजू मरोंक ना तुका धर्म दिवच्याक. देखून धर्माचें उलोवपाचें बंद कर. जेजू मेलो आमकां सगल्यांक दिवंक एक खोल लागशिल्ली स्वताची सोयरीगोत देवा थंय ताचे उद्देशीं. ताणें म्हटलें हांव ती वाट. तोच ती वाट बापाशी. जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना पोऱ्या कोराराच्या मंदिरांत एक दाट पडदो आसलो जो उमकवतालो भितरल्या पवित्र स्थानांक थान आनी भायल्या वस्त्र्याक आनी कुशीन कोरी. पवित्र स्थानाक थान आनी भायल्या वस्त्राक कुशीन कोरी. तें मंदीर एक भाशेन आमकां प्रतिनिधी कोत्ता. आमी एक कूड ओत्मो आनी उर्बा त्यो येता रावोन त्या भितरल्या जाग्यार जे परी वर्साक एक पावट तो येवन मेवतालो मुखेली यादनीक वोट पवित्र स्थानार पूण कोणूच थंय भितर वचोंक ना कोणूच पूण यादनीक. आनी ज्या दिसा जेजू खुर्सार मेलो हांवें तें परत ह्या सुमनान वाचलें. ज्या वेळार तो मेलो
तो पडदो, तो दाट कितलोच लांब दाट पडदो, तो चोडूच वयर आसलो कोणाकूच पावोंक. तो वयर थान खाला पिंजलो. आनी हाची सोजमुनी कितें? वाट आतां उकडी जाल्यार सादारण मनशाक देवा मुखार येवंक आनी आपली पातकां कुमसार करूंक आनी आपल्या पातकाचे बोक्सोने घेवंक आनी मेलून घेवच्याक बरी गिरेस्त सोयरी गो देवा थाय. उपकार करून बेश्टोच आयतारा सकाळच्या अनुभवाक हाजीर जायनाका. पूण पावलू भाशेन जाणी म्हूण म्हज्या निर्मोनाची ताका पुरी खबर आसा आनी शक्तीच्या त्या पुनर्जीवनपणाची जी म्हाका मेल्या सोयशिलो उबारता आनी कुडीन जिवो आसतना. तो तुवें केन्नाच नवो जल्म घेवंक ना. तूं निसरलो वो म्हाका दिसता एक व्हड जमा आसा इगोर्जे वेतेल्यांचो. पूण ती केदींच खरेपणी परत जल्म येवंक नात. तुवें खरेंच तुजें पुरें जिवीत देवाक उक्तें करूंक ना म्हणून हांव स्वाधीन जाता. तूं आयज राती म्हाका फकत तुका लोकां बरोबर मागणें करूंक जाय. थोड्याच वेळान तुमकां उबी रावंक सांगतली. सो तुका आयज रात्री हें मागणें म्हणोंक जाय. तूं म्हणटाय बरें म्हाका करूंक नाका, म्हाका अपमान जातलो. बरें तुजा न्हय, म्हाका दिसता तुज्यान चोरया सारगार प्रवेश करीन येजो. म्हणजे सारकें सांगतात तूं तर हांगा उबो रावाय मुखार ह्या सगळ्या लोकां मुखार. सो चड खोशी आसा तो निर्णय घेताय तर तूं केदींच संवसारांत भायर वचून जेजूक साक्षी रावचो ना. आमी हेंच करूंक जाय. आमी क्रिस्ता पासत कडक रावंक जाय, शिकोंक जाय आनी आमी कितें मांडटात ताची आमकां लॉस दिसोंक फावना. तर जर आयज रात्री हांगा आसाय, वयर माल्यार खंयसरूय पाटल्यान पासून आसा जाल्यार तूं ह्या बिल्डिंगान काम करता पूण तूं आयकोता म्हणटा तें. सो तुका क्रिस्त तुजो सोडवणदार म्हूण मेळोंक ना. तूं निसरला वा फकत म्हणटा तुजो न्हय जॉयस म्हाका मात्तूय खबर ना. हांव अपेक्षा दवरता साल्वार जाली म्हूण. म्हाका साल्वार जावंक जाय. कित्याक तूं आयज रात्री थाऱ्यार घालिना की आमी साल्वार जावंक केदींच पावची ना आमी केल्या वावराक लागोन? तूं कितलोय इगोर्जेन हाजीर जाल्यार पासून आनी तूं जाणा म्हाका तुमकां इगोर्जे वचोंक गेल्लो पूण तुका जाय म्हूण वच. कित्याक देवान तुजे पासत कितें केलां ताका लागून न्हय तुका ताच्या मुखार बसोन बरो लागोंक जाय म्हूण तुज्या पवित्र वावराच्या कॅलेंडरार. आमेन. आनी तुजो बायबल वाच कित्याक तें उतर देवाचें आनी तुका कशें जिवंक तें शिकयता. न्हय कित्याक तूं चिंताय तुका मेवता की तूं देवाक शांत वो दादोशी कोत्ताय म्हूण. आनी तुजो न्हय हांवें सगळें केलें. हांवें अवसर वाचलो दिसभर तेमा केली आनी मागीर म्हजें ल्हान मागणें करी दर रात्री सकाळीं उठोन तेंच कोत्तालीं. आयतारा सकाळीं इगोर्जे वचो, घरा वचो, सुमानभर म्हज्या घोवा लागीं झगडटालीं, परत फुडल्या आयतारा इगोर्जे वचो. म्हणजे हाचे परस चड जायतेंच आसा आनीक एक जिवीत तुज्या रावता एक नव्या सोयंबांतले भायर सरता. तर आयज म्हजे लागीं मागणें करूंक म्हत्वाचो निर्णय तूं कित्याक घेनाय. तुज्या बोलीश जावन म्हज्या सांगाता वेळार उबो राव आनी मागणें करुया. देव बरें करूं. आमेन. हालेलुया. आतां हे बरी सुरवात करूंक जाय. आमेन. बरें तर आतां तुमी आयकात. आमी जी देवाचे राजान आसात ती मोगाल मोयपाशी लागशिलो लोक. तर जर तुका कोणें हात लायलो नाका तुवें आतां सोडून दिवचें पडटलें. कित्याक वो लोक जो उबो आसा तो देवाच्या कुटुंबांत येतात आनी जर तूं ह्या लोकांशी आसा तुवें आदींच परत जल्म घेतला तुजो हात मुखार घाल, ताचो हात दवर. दामी नाका तुजो हात दवर. थंय थोडो मातसो मोग दाखय. सगळ्याक नदर मारुया, कोण उरोंक ना म्हूण खात्री करुया. कित्याक जर कोणूय भायर उरलो तर देंवच ताका सांगतलो पळय तूं भायर उरलो, तांकां नाका. आमेन. आतां म्हाका जाय आमी सगळ्यांनी हें मागणें सांगातान म्हणूंक तुम सुसेगाद जावन आनी म्हाका जाय तुमकां थावें जावंक जी कोण आयज रात्री हे मागणें कोत्तात आनी थीर आसात म्हाका जाय तुमकां कितें थावें जावंक. उपकार करून ही सुजमुनी घेयात. तूं तुजो जीव दिताय त्या एकाच मनशाक जो जाणो कसो तो चलोवंक जाय तो. आनी तें सगळें सोंपें जावपाक ना पूण पातकी जिवीत जेला परस तें जायतेंच बरें जातलें. त्यो आमकां केन्नाच कोश नासलो जिविताची भास दिना पूण तो भास दिता आमकां सोडचो ना म्हूण. आनी म्हज्यान तुका सांगूंक जाता की जेजू वांगडा तुजो वायट दीस जावंक पावतलो बऱ्यांतलो बरो तो नासतलो केदींच सारलोलो. आमेन. तर हे मागणें करतना तूं भास दिताय. आतां मागणें करुया. बापा देवा हांव तुजो मोग कोत्तां. जेजू हांव तुका सोत मानतां. हांव सोत मानतां तूं म्हजे खातीर मेलोय म्हूण. म्हाका लागून तुवें तुजें रगत व्हांवयलें. म्हाका बोगोस कित्याक हांव पातकी
म्हज्या पातका विशीं हांव गुन्हेकारी आनी ताचो हांव पाचताप कोत्ता आनी हांव तयार आसा पातकाचें जिवीत सोडूंक. जेजू, हांव तुका आतां घेतां म्हज्या काळजांत यो, म्हजे भितर जिये, म्हाका तो नवो सोयम दी, म्हाका तूं जाय, हांव म्हाका तुका दितां, हांव सुवादीन जातां, हांव आसा तशींच म्हाका व्हर, हांव तुका जाय तें म्हाका कोर, हांव स्वर्गार वेचे वाटेर आसा, हांव प्रवासान आनंद घेतली, हांव साल्वार जाली, हांव परत जल्मान आयली. आमेन. बरें, जर तुका साल्वार जावंक जाय जाल्यार तें मागणें म्हज्या सांगाता केलें म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां आनी तूं हें केलें तर तो तुज्या जिवितांतलो बऱ्यांतलो बरो निश्चय. तूं जाणय कितलें म्हत्वाचें तें देवाक वळखूंक, शांती आसोंक सोत मानून आनी ताच्या वांगडा आसात म्हूण आमी सर्गेची अपेक्षा दवरून त्यो तुजो मोग कोत्ता तो तयार आसा पातका बोगसून. तुवें ताका फकत भितर येवंक आमंत्रण दिवंक जाय. तूं जाणा ही आसा एक उमेदीवंत काणी एक पुर्या कुटुंबाची जांणी आपलें जिवीत क्रिस्ताक पेटयलें. आयज राती हांगा एक बरो मनीस आसा जो आपली गोवायकी दितलो. जेन्ना रॉड रोडमॅन हाणें आपली गोवायकी डेन्व्हर कॉलोराडो हांगा जॉयस मेयराच्या कॉन्फरन्सांत दिली, ताणें आपले अनुभव सांगलो. पयलेच फावटी ताणें जॉयस मेयराचो पुस्तक पयतोच आनी स्पोश्ट जालेले ही एक 8वे स्तोरेची कहाणी जेरूल जातली म्हूण. हांवें तुजो उपकार पुस्तकाच्या कवरार देखलो आनी म्हाका माफ कर, म्हजें तुका पळोवन तोंडार सांगूंक जायना, पूण हांवें तुजो उपकार देखलो आनी हांवें चिंतलें कितें दिसता रे. ही खरेंच एक गमत. तो खिनभर वेळ पुरो नासलेल्या परी ताच्या जिवितांत तेन्ना पासून इतलेंच घडोवन आयलें जें ही कहाणी खरेंच उमेदाची करता. न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन भागान म्हाका एक ल्हान जुडवे कसो वागयलो 1960 वर्सा. म्हाका उदरगत जाल्ल्या रिफॉर्म ज्यूइश कॉंग्रिगेशन वाडयलो आनी हांव जल्मलो जुजा उपरांत वांशिक कातालांतल्या साल्वार जाल्ल्या मदें. म्हजें नांव 13 वर्सांच्या प्रायर बार मितजाव आमी हांवें तोराच एक भाग देखोर केलो आनी म्हाका समजणी नासली उतरांचो अर्थ कितें तो. कोणेच म्हाका एक इंग्लिजीन केलें भाशांतर पासून दिवंक ना आनी ती सगळीं उतरां समजणी ना. म्हाका दिसलें हांव जाणो देव कोण तो म्हूण, ताका सोडूंक वाट नकळो आसलो. हांवें थोडो काळ उदेंतीचे धोरम आपणायले. हांव बुद्धिजमान भितर सरलो आनी ते सगळे नियाळ करपी वस्त म्हाका चलनासता जाली. हांवें योगीक यात्रा सुरू केली आनी तातूंत म्हजें जिवीत सुदरलें ना. आनी कॉलेजींय हांव फिलॉसॉफीन ग्रॅज्युएट जालो चिंतून बरें कसलें पूण जाणवाय आसूंक जाय. तूं जाणाय हे मनीस जशे प्लॅटो, सॉक्रेटीस आनी एरिस्टॉटल तांकां कसलें पूण बुन्यादीन सोत मेळोन आसतलें. जेन्ना म्हाका सांगतलें हांव कोण तो जाणो जावंक आनी हांवें कशें जिवीत जिवंक जाय, म्हजी सूद निर्फळ जाली. रॉनान आपलो सगळो वेळ देवाच्या सुदीक सारूंक ना. 1977च्या शेवटाक ताका ताच्या जिविताची सांगातीन मेवळी मार्था. चडशे चेडे जाचे वांगडा हांव वेताली ते घरा रावो आनी रॉक बँड गॅरेजींत आसो. तर वो एक आत्वोच जानवार कसो. हांवें चिंतलें बरें, हें बरें आसा, तो दारां बी उकोडटा, तो बरें आसा. तुझा न्हय, खरें चड बरें आसलें आनी तोय बरो आसलो आनी चड हुशार. तर आमी जुदेव रितीन काजार जावंक ना. आमकां काजार केली एक अस्तोरी जी आसली मिनिस्टर द चर्च ऑफ द सायन्स ऑफ मायंड हाच्याय. ती कितें तें म्हाका विचारची नाका. म्हजें तुका सांगोन नजो आमकां जाय आसलो कोणूय जो आमकां कायद्यान काजार करता तो. ह्या जोड्यान घर वसयलें आनी तांकां दोगां भुरगीं जालीं, बेन आनी क्लेर. रडमॅनाचो कुटुंब खुशाल आसलो, तरी पूण खोलायक तावन कितें उणें आसलें अशें दिसोन येतालें. 2005 डिसेंबरांत हांव नाताळाची शॉपिंग करूंक म्हज्या बायलेक घेवन एक देण दिवंक हांव एक पुस्तकाच्या दुकानार गेलो. एक व्हड पुस्तकाच्या दुकानार एका मॉलान आमी आमची नाताळां मनयलीं, पूण ती एक खुशाल रोजा कशी जावन गेली. न्हय खुशाल बरीत नाताळां जावंक जाय तसली. आनी हांव पळयतालो ती एक पुस्तक घेवंक आनी स्टोर चिकार भरलेल्या कारण स्तुती पडलेली.
आनी तांणी आनिकूय मेजां घातलेली कित्याक आनिकूय वस्तू आसल्यो विकपाच्यो आनी एका मेजाक हांव आदळ्ळो. देखून हांवें पुस्तक विंचली जी हांवें उडयलेली आनी निमाणें पुस्तक हांवें उबारलें. कसल्या कारणांक लागून हांवें कवर पळयता आनी म्हटलें बॅटलफिल्ड ऑफ द मायंड बाय जॉयस मेयर. आनी हांवें जॉयसाचें चित्र पुस्तकाचेर कवर पळयलें आनी म्हजें खरें चिंतप तें कितें दिसता रे. हें वचोन जेरूल एक कसली क्रिस्तां आसली जी कसली तरी क्रिस्ताची धर्माची निरोप दिताली आनी म्हाका क्रिस्तान बरें लागून आसलें. हांव चिंतालो तो म्हूण लोक जे सोत मांदूक जायना म्हूण कबलात करूंक तयार जाल्ले. जें हांव चिंतालो तें कारण आमी समजणी आनी आपल्याकूच फटयलेले, आपल्याकूच सोत म्हूण फटयलेले ही ताची सगळी कहाणी आसली म्हूण. म्हणटूच म्हाका एक नाकारणीचो स्वभाव आसतालो आनी पुस्तक परत मेजार दवरूंक गेलो. पूण कांय कारणाक लागून हांवें तो परत उखल्लो आनी उक्तो केलो. हांव नकळो हांवें कित्याक तो उक्तो केलो म्हूण. आनी हांवें तो मदेंच उक्तो केलो आनी पयलींच उतरां जीं हांवें वाचलीं. कारण तुवें हो पुस्तक उखलूंक कित्याक देवान तुका रोसला, ताका खोशी दिवंक तुवें ताचें सोवें लागशिल्ली सोयरी गोत जोडूंक. म्हणटच हांव वाचीत रावलों. मागीर तो पुस्तक विकतो घेतलो आनी हांवें घरा हाडलो. आनी हांवें तो घरा हाडटूच हांवें तो म्हज्या कुटुंबाक सोरशी लिपयलो कित्याक म्हाका नाका आसलें तांणी तो हांवें वाचता तो पळोवंक. म्हाका नाका आसलें ताणें चिंतूंक की हांवें एक क्रिस्तांवाचो पुस्तक हाडला म्हूण आनी ताची हांव बिलकूल किंमत करिना. आनी पुस्तक जॉयस मेयराच्या बायबलांतली उतरलेले वर्स आमी म्हज्या लागीं एक बायबल नासलें. तर हांव भायर गेलो आनी एक व्हडलें बायबल हाडली आनी ती घरा हाडून थंय लिपयली. आनी चोरया थोडी सुमाना हांव ती वाचीत रावलो आनी मागीर एक दोनपारां हांव बॅडरुमान भितर सरलो आनी म्हजी बायल मारता खातीर आड पडोन बायबल वाचताली. आनी तूं जाणाय ती मातशी लोस कशी दिसली आनी तिणें म्हटलें, ओ म्हाका नाका, तुवें हें पळोवंक. तूं जाणाय ती तो म्हजे विस्तींतली लिपोवन दवरी. आनी तिणें म्हटलें, कित्याक हांव जाणो तुका ह्या विशीं कितें दिसता तें. आनी हांवें म्हटलें, तूं कितें करताय. आनी तिणें म्हटलें, म्हज्या खरेंच तुका समजणी दिवंक जायना पूण गेल्या कांय सुमारांक म्हाका नेट येता सकल बेसमेंटान वचोन म्हजे पोरी बायबल काडून आनी ती वाचूंक सुरू करूंक. हांव बायबल वाचतना ताका सुरक्षीत दिसलें म्हाका जॉयस मेयराचो पुस्तक दाखोवंक. म्हणटच तो म्हाका वेळस वाचतालो आनी हांव ताका वाचतालीं बायबलींतली आनी म्हूण पोले पोरण्या कोरांत तेंच म्हणटात नव्या कोरांत. हांगा कितें पूण सजमोंक जाता. आनी तो म्हाका वाचून दाखयतालो जॉयसान कितें म्हटलां तें आनी तें सगलें केकीच्या पिठा पोरी जातालें. खरेंच एक सोबीत मेलावो स्वताचो. जशें रॉन आनी मार्ता वेगीच सोत वळखूंक पावली, तांच्या भुरग्यांक जेजूची वळख दाखोवंक सोंपें जालें. बेन आनी क्लेर आपली काळजां क्रिस्तांक भेटयली आनी फकत एकाच वर्सान रॉनान तो पुस्तकाचो जोमो उडयलो उपरांत रडमॅनाचें पुरें कुटूंब जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून वळखूंक लागली. ज्या दिसा क्लेर म्हणटाले, तूं जाणाय एक पुऱ्या कुटुंबाक हें पोरी साल्वार जावपाक म्हणजे 8वेंच कशें. पूण आमकां देवान म्हटलें तशें रडमॅन चौगांचो पांगड ह्या वाटेन यात आनी आमचो कुटूंब बदल्लो. आमी सगळ्यां भितर देवाचो मोग जियेता देखून आमी एकामेकाशी वेगवेगळे तोरे लेखतात. आनी साल्वार जावचे आदीं हांव कितेंच विचार मांडिनासलो. म्हज्यान खरेंच म्हजे संवसारी विचार 2 वाटेन सजमता तसले वाखाणी मुखार घालूंक जायनासले. देव तुका आत्म्या विशयी समजणी दिता तो कोण तो आनी ताका तूं कोण जाय तो. आतां हांव शेकीन जावन हांव कोण तो म्हज्यान म्हजें घोरकान्नीचो घोरकार जावं येता, म्हज्या भुरग्यांचो बापूय जावं येता, म्हज्या कामगारांचो धोनी जावन येता. म्हजें जावन येता म्हाका जावंक केल्लो तसो आतां आदल्या परस. हांव नकळो आसलो हांव कोण तो. हांव सदांच सोदीत आसलो बरें बायबल म्हाका दितलो संवसाराची दृश्टी जे सजमोंक शकता. आनी दर दिसा हांव देवाक ताचे खातीर दिन वाचता. म्हजो कुटूंब आनी हांव स्वताच्या शुभादेणी बरयलेलीं आसात. म्हज्या फामिलीचेर जायतो देवाचो आशिर्वाद आसा. एक पावटी तुका सोत मेवलें तें तुका मेकळो करतले पुस्तक म्हणटा त्या पोरी.
बरें जुआंव 3:16 म्हणटा की देवाक संवसाराचो इतलो मोग जालो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो ताचो भस्म जावचो ना पूण स्वासाचें जिवीत ताका मेवतलें. कितलो सोबीत ग्रान. देवाचो मोग आनी आशिर्वाद आसूं. देवाच्या राजान तुमकां येवकार. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान प्रगट करूंक.